आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। समाज कल्याण खात्यान मडगांवां जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेंत सिनियर सिटीजन कायद्याचेर जागृतायेक एका दिसाची कार्यावळ घेतली। Sense of responsibility has to be inculcated with us, the government servants, and society as a whole. But however, it's our constitutional obligation as well. As per the Articles 46, that the state should provide some special care to the welfare, to the specifically to the persons of the old ages. गोवा आर्ट आणि लिटररी फेस्टिवल ब्रेस्तारा सांजे सुरू जाता। पणजे मॅकनीस पॅलेसीत महोत्सव जातलो। महोत्सव 13 डिसेंबर मेरेन चलपाचो। Very distinguished panel of speakers and delegates for a festival, and we also have some very famous names, but more important than famous names, we have a lot of distinguished names, and that is what makes our festival so special. गोयच्या खेळगड्यांक बऱ्यो खेळा सुविधा दिवपाचो यत्न सरकार करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। फिजिकल एज्युकेशन शिक्षकांक 2014-15 राज्य पुरस्कार दिवपाच्या सुवाळ्याक तो उलयतालो। परवरे सचिवालयात सुवाळो जालो। अन्य राज्याच्या तुलनेत आमच्याकडे वी हॅव द बेस्ट फॅसिलिटीज। ताचो अर्थ आता फुडें आनी करपाक स्कोप ना अशातली गजाल ना। वी नीड टू कंटिन्युअसली पुट इन एफर्ट्स टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स फॅसिलिटी। ऑर्गनायझेशनामध्ये आम्ही एक सुटसुटीतपणा हाडपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान जवळजवळ 48 गेम्स आम्ही गोंयांतल्यान प्रमोट करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आम्ही प्रयत्न केल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नॅशनल गेम्सा खातीर 11 म्हयने भितर 2 नवे स्टेडियम उबारपाचें गोंय सरकाराचें टार्गेट। ग्राउंड बांदपाच्या कामाक म्हयनेभरांत सुरवात जातली म्हूण खेळा मंत्री रमेश तवडकरान सांगलां। नॅशनल गेम्स फुडल्या नोव्हेंबरांत जावपाच्यो आसा। चडशे खेळा प्रकल्प लुसोफोनिया गेम्सा वेळार तयार जाल्यात। उरिल्ल्यो साधन सुविधा 11 म्हयन्यांत उबारतले म्हूण तवडकार उलयता। 300 कोटी खर्च येतलो। केंद्रा कडच्यान आतां मेरेन 100 कोटीच आयल्यात। नॅशनल गेमीची तयारी सुरू केल्ली आसा आनी आमी ऑन शेड्यूल आमी करपाक तयार आसा। अशा तरेचे आमी इंडियन ऑलिंपिक्साक पळयल्लें आसा आनी त्यामुळे शेड्युला प्रमाणे जालें जर जायत न्ही आमी तयार आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो इनिशियल आमी लुसोफोनिया गेमी आमी तयार केल्लोच आसा। म्हणून आनी 2 स्टेडियमाच्या संदर्भात काम प्रत्यक्षान एक म्हयन्यातल्यान काम सुरू जातलें आनी म्हाका दिसता की इतले लुसोफोनिया गेमी केल्ले आनी धरून जर जाय जाल्यार आदी जे अनेक ग्राउंड डेव्हलप ते केल्ले आसा तातूंत मध्ये जातले। सेंटरान तुमकां फंड्स दिल्या डेव्हलपमेंटाक? आदी दिल्ले आसा, परत आमी डिमांड केल्ले आसा, परत पयशे आमगे। ओके, रिक्वायरमेंट कितलो आसा स्टेटीचो? रिक्वायरमेंट आमी साधारण इन्फ्रास्ट्रक्चर साधारण 300 कोटी आसा। आनी जाय तुमकां? आनी जाय। सेंटरान कितले दिल्या ऑलरेडी? सेंटरान ऑलरेडी 100 कोटी दिल्ले आसा। लुझोफोनिया गेम्सा खातीर चडश्यो साधन सुविधा खंय तयार आसात। आता 11 म्हयन्यां भितर 2 नवे स्टेडियम उबारप आनी सगळी साधन सुविधा जाग्यार घालपाचें आव्हान गोंया मुखार आसा। खर्च सादारण 300 कोटींचो। कामां तडीक लावंक गोंय सरकाराकूय कबलाती प्रमाण थारायिल्लो खर्चाचो वांटो उखलचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। ISLचे FC गोवा आड दिल्ली डायनेमोस दुसरे सेमीफायनलीच्यो तिकेटी ब्रेस्तारा 10 डिसेंबरा सावन विकपाक सुरू। फातोड्डे स्विमींग पुला कडेन आनी धुळेर स्टेडियमार बॉक्स ऑफिसा कडेन तिकेटी मेळटल्यो। ते भायर bookmyshow.comचेर सकाळीं 10 सावन सांजे 7 मेरेन ऑनलायन तिकेटी आसतल्यो। ते शिवाय लोकां खातीर म्हूण दोनूय सेमीफायनलीच्या कांय सुवातींनी पब्लीक स्क्रिनिंगाची वेवस्था केल्या। इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।